प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या हस्तुकी आयतारा नागपुरात मेट्रो प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्याचे उक्तावण झाले। या वेळार तांणी मेट्रोतल्यान प्रवास करून ह्या मेट्रो सेवेचो नियाळ घेतलो। पहिल्या पावण्याच्या ह्या टप्प्यान 36 रेल्वे स्टेशनां घेतली। या प्रकल्पा खातीर 8,650 कोटी रुपया खर्च केल्यात। ताचे उपरांत तांणी मेट्रोच्या दुसऱ्या टप्प्यातल्या बांदकामाचो बुन्यादी फातर बसयलो। दुसऱ्या टप्प्यांतल्या बांदकामा खातीर 6,700 कोटी रुपया खर्च करतले। दुसरी टप्प्यांतल्या बांदकामा वरवीं 32 रेल्वे स्टेशनांचो प्रवास करतली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या हस्तुकी आयतारा नागपुरात मेट्रो प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्याचे उक्तावण झाले। या वेळार तांणी मेट्रोतल्यान प्रवास करून ह्या मेट्रो सेवेचो नियाळ घेतलो। पहिल्या पावण्यातल्या ह्या टप्प्यान 36 रेल्वे स्टेशनां घेतली। या प्रकल्पा खातीर 8,650 कोटी रुपया खर्च केल्यात। ताच्या उपरांत तांणी मेट्रोच्या दुसऱ्या टप्प्याच्या बांदकामाचो बुन्यादी फातर बसयलो। दुसऱ्या टप्प्यातल्या बांदकामा खातीर 6,700 कोटी रुपया खर्च करतले। दुसरी टप्प्यांतल्या बांदकामा वरवीं 32 रेल्वे स्टेशनांचो प्रवास करतली।